आसतली सीएम आसतली कितें म्हणून सांगलें न्ही काय नाही सादारण रिव्यू कामाचो फुडें आनी कितें कोणाची खंयच्या मंत्रालयाचें कितें आसा त्या संदर्भात रिव्यू जावो कितें आमकां इलेक्शन पयलीं करपाक जाय पूण कशा तरेचो परफॉर्मन्स आसा सगळ्या मिनिस्टरांचो हय आसा बरो आसा प्रेझेंटेशन बरो आसा म्हणून मिटींग घेवची पडली काय बरो ना म्हणून मिटींग बरो आसा म्हणून मिटींग घेवची पडली आनी मातशें बरें करपाक प्रेझेंटेशन केलं प्रोग्राम कितें कितें जाला कितें कितें कार्यक्रम केला ते सगळे हे केलं मंत्र्यांनी बी डिफिकल्टी बी कितें सांगल्या मुख्यमंत्र्याक आपल्या डिपार्टमेंटची डिफिकल्टी बी कितें डिफिकल्ट आसाच न्ही त्यो बेगिना बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न स्टाफ सिलेक्शनाचो विशय बी काडलेलो जावच्यो ताचो फाटल्यान हेतू आसता इलेक्शना खातीर कितें डिस्कशन बी जाल्लें आसा इलेक्शनाचें रुटीन आनी आतां इलेक्शनाचो भाग अशें म्हणपाक काय हरकत ना हो काही मंत्री आहा ते स्टाफ सिलेक्शन ओपोज करता तो विशय बी हांगा येयल्लो अलायन्साचो विषय येयलो भाऊ अलायन्साचो बी अलायन्साचो विषय येयलो अलायन्साचो विषय इलेक्शन लागीं येता म्हणल्यार काय ना फक्त लोकां पर्यंत ज्यो हें पावला खंय आमी कमी पडला जाल्यार तें बेगीन करपाक जाय पूण भाऊ सगळे मंत्री हॅप्पी आसा की थोडे अलायन्स पार्टनर जे काम करता कॉन्स्टिट्युन्सी तेचे मंत्री हॅप्पी ना आसा आतां आमच्या पार्टीच्या अंतर्गतच आशिल्लें भाऊ तुम्ही फोंड्यार रावता आतां पळयत जाल्यार सुदीन डोजकर फोंड्या हांगासर ऑफिस ओपन केला तो क्लेम घालता की सर्वेंट आपूण टॉप करता म्हणून इलेक्शन पयली ह्यो गोश्टी जाता सगळें सेटल जाता